तुझ्या बापा दरबाराच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया सग संवसाराच्या बापय आमकां मोगान पोचो भरपूर काकूळ दाखोवचो वेचीक शेल्यांक परतून वेंगेन घेवचो सर्वांक कृपेन बरसो. पवित्र नदीच्या नांवान मेसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नफे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोफे आसूं. तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मगाच्या भावान आनी भयणीनो देवान आमकां फोव केल्ल्या ह्या नव्या दिसाक आमी अर्गां दिवया. बापाची कुशी करच्यांत मग्न जाल्ल्या जेजू विशीं आनी तांणी शेवट चडुल्ल्या विशीं आयच्या वांजेलांत आमी आयकता. विरोध पोवन आसल्यारय शेवट मतीन दवर विरोधपणा मदें झुजून पोवन पावल्लें घडीत पोवन पावल्लें जेजूचें मिसांव आज आमी प्रत्येक रितीन नियाळता. हेंच मिसांव आमकां दिलां पूण कश्ट जिनी येसू वांटो कश्टा मुखांतर जैत जोडून शेवट जोडूंक कृपा प्रत्येक रितीन ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. थोडो वेळ मावून रावून सर आमच्या ल्हान व्हड पातकांची आमी दूख धरया. सांगात म्हणे हांव पातकी सर्वदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनाची दोन तोंडां दुसारून वायट बरें साडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासा घेवन सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या विरुद्धां आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळकर सोम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोम्या प्रार्थुये. सर्वेस्पर आमच्या बापा आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगेवो नित्य ओंकार मरयेच्या विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी ससनाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एक पावनान जेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हेब्रेव्यांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, एक तंबू बांदलो तातूंत भितर सरतना पयलें मेळटा त्या वांट्याक पवित्र स्थान म्हणटात.
तांतू एक दिवटोणी, एक मेज आनी समर्पीत उंडे दवरले. दुसऱ्या पडद्या फाटल्यान आसलेल्या तंबाच्या वांट्याक भोव पवित्र स्थान म्हणटाले. पूण येदोळच लाभल्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेश्ठ याजक कसो क्रिस्त आयलो आनी चड वर्त्या आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशांच्या हातांनी बांदलो न्हय, निजायकी तो हे स्ट्रस्टेसोस न्हय. आनी एकच पावटी भोव पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. सरतासतना बकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत घेवन न्हय, बगर आपल्याच रगत घेवन तो भितर सरलो. आनी सासणाक बाळता ती सडवण ताणें आमकां जोडून दिली. बकड्यांचे आनी पाडक्यांचे रगत आनी लासलेले पाडयेचो गोबोर बस्त जाल्यांचेर शिंपडायल्ल्या वेळार कुडीचे अशुद्धपण काडून तांकां पवित्र करूंक शकतात जाल्यार क्रिस्ताच्या रक्ताक आनीकी कितली वर्ती सकत आसची ना. सासणाच्या आत्म्या वरवीं ताणें आपणाकच एक खतावीण बली कसो देवाक भेटोवन दिलो आनी मरणादीक करण्या थावन म्हणजे पातकां थावन आमचे अंतस्करणां नितळ करून जिवंत देवाच्या आराधनाक योग्य केली. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सरकार चडता. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सर्गात चडटा. समेस्त परजानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जैता गिता म्हणा. अत्युन्नत देवाची आमकां भेभिरांत जाय, कित्याक सगळे पृथ्वेचो प्रप्रथम राजा तो. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सर्गात चडता. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सरकार चडता. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर चडत वेता. देवाक हरसिया ताका वाकणा, वय आमच्या रायाक हरसिया ताका वाकणा. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सर्गात चडता. अख्खे पृथ्वेचो राजा तो. सगळे तुमचे निपुणायेन ताची कीर्त गाया. राष्ट्रांचेर सर्वाधिकार ताणें वयसून घेतल्या. आपल्या पवित्र सिंहासनार ताणें बसका घेतल्या. संतोषाच्या उल्हासामध्ये देव सर्गात चडता. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. तुझ्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सेवा आसूं. सामार्का पोरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. उपरांत जेजू घरा गेलो आनी लोक परत्यान इतलो जमो जालो की जेवंक खावंक पर्यंत तांकां साध्य जालें ना. ही खबर ताच्या भाव बांदवांक मेळटस ते ताका धरून व्हरूंक म्हूण आयले. ताची तकली पिरवल्या ते म्हणटाले. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, एक दोन विशय आयच्या वाचपात हांव आमच्या नियाळा. बापाची कुशी करच्यांत मग्न जाल्ल्या जेजून आपणाचें मिसांव कशें पंथाक पावयलें म्हणल्यार विशांत चिंतूंक नियाळ करूंक हो वांजेल आमकां अवकाश करून दिता. शेवट आमच्या जिणेंत आसा आनी तो शेवट जोडूंक
जायत्यो अडकळी आमकां मेळटात, पूण शेवट आतां उशी दिश्ट लावून खंडीत सावन पोंद पावूंक जेजू आज आमकां पोवणें दिता. आमचे बवरे आमी पळयता, बरें करता आसतना जायते विरोधपण आमकां मेळटा. बरें केल्ल्या व्यक्तीक विविध नांवांनी आमी आपयता. असली अकमणाच्या उतरांनी निराशा बगुल्ले देदस्पर जाल्ले जायते दाखले आमकां आसात. परत फाटीं येवन परत पोरण्या जिविताक लब जाल्ले जायते जण आसात. संवसारांत बऱ्या मनाच्या मनशाक कोणी तकले उखलून जियोंक सोडिना. संवसाराच्या वादळा सोबें कोण मुखारसून वेता ताका जायतो सहकार मेळटा. कोण व्यक्ती खंयच्या एका संगतीक विरोध रावलो तरी तांकांय कोणी वयर येवंक सोडिना. पूण बरें करच्या वावरांत धैर्यान मुखारसून व्हरूंक आनी जें कितें आमी शेवट सोडूंक आसा, पोंद पावोवंक आसा, ते मोतीन दवर जियोंक प्रत्येक रितीन आयच्या वांजेलांतलीं उतरां आमकां धैर्य दितात. जेजू बरें करीत गेलो. ताच्या मिसावांत जोगती शिकोवन पिडा शिडा गुण करीत जें कितें जोगतें मिसांव ताणें करूंक आसा तो करीत गेलो. पूण हाका जायतें विरोधपण ताका भोगूंक मेळ्ळें. अधिकारींक ताणें सवाल केले. साबाता विशीं नियम रेगला विशीं ताणें सवाल केलें आनी ह्या वेळार जायत्यांनी चिंतलें तो पिसो जाला, ताची तकली फिरवल्या म्हूण चिंतलें. भायल्या लोकांनी बगार ताच्याच कुटुंबदारांनी म्हूण आयचो वांजेल आमकां कळीत करता. तरी जेजूक ताचें मिसांव स्पश्ट कळीत आसलें. शेवट ताच्या मोतींत आसलो. बापाची खुशी करचें काम ताचें जावन आसलें आनी विविध रितींनी प्रत्येक रितीन मागण्या मुखांतर देवाची खुशी समजून घेवन वरे विंगड सुवातेक वचून सकाळीं संजेर केदाळा अवकाश मेळ्ळो. जोगते संदर्भ मेळ्ळे. विशेश मिसांव करूंक आसलें त्या वेळार एका वेळार देवान जेजून बापाची खुशी जारी केली. एक तारूं दर्या तडीर केदाळे शाबीत, पूण त्या खातीर ते रसोवंक ना. आमकां एक मिसांव दिलां आनी तें मिसांव आमी पोंद पावोवंक आसा. विरोधपण कश्ट निरासपण आमच्या जिणयेचो, कश्ट आमच्या जिणयेचो वांटो जावन आसा. पूण कश्टा मुखांतर जिविताक अर्थ सोदून आमकां दिलें तें मिसांव आमी पोंताक पावोवंक आसा. आनी हें मिसांव पवित्र स्नानाद्वारे आमकां लाभलां. राय येजक आनी प्रवादी जावन आमकां मागलां. येजक जावन एका निजा देवाची सेवा करूंक, राय जावन पेल्याची सेवा करूंक आनी प्रवादी जावन सत उखलून दवरूंक. विरोधपणा मदें सताक साक्ष दिवंक हें आमकां मिसांव लाभलें आसता. तें आमी शेवटाक पावोवंक प्रत्येक रितीन आज प्रत्येक रितीन मागूंक जाय. आनी ह्या दिशेन येवकरिस्त आमकां बोळ, पवित्र पुस्तक आमकां प्रेरण मागणें आमचे खातीर आनी क्रिस्ती कुटाम आमकां सांगात दिता. भगेवंत तिनास लॉयलाचें मागणें आज आमचें जावंक जाय. सुम्या शिकय म्हाका तुजी सेवा करूं. दिवंक शिवाय ताचें मोल धरूंक न्हय. झुजूंक पूण सुखारी मारूंक न्हय. श्रम आनी गम काडूंक पूण विशेव घेवंक न्हय. वावर करूंक पूण इनाम मागोवंक न्हय. बगार सनवायेन तुजी खुशी करून शेवट सोडूंक. तरी सुकृपा ह्या पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. आणि वाईन बापा तू स्वीकार कर. मासा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरी परी जीवन आमचे तुका भेटयता. जीवन आमचे पावन कर म्हूण आमी पोराता. तुजी उतरां आयकूंक कुर्बेस आमकां कर. तुजी खुशी पाळूंक
कृपेन आमकां बर पयल्या सेवेची उदार आमकां कर मोयेचे आदर्श घेव धैर्यान आमकां बर. भाऊ भयणीनो म्हजे आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सावंदे म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्यार तुज्या एकल्याच पुतान अवंकार मायेंत हांव जल्म घेतना तेचें अवंकारपण विबाडूंक ना, पण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपल्याक घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांत निवारून तो पवित्र करूंक आनी अशी आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवाय आसूं. आमचें काळजां उबारुये. आमी ती सर्वेस्पराक उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुये. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं वच्या पंत मन वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो ती सोने आमच्या फायदे आसूं. भगवंत ओंकार मरयेचो भक्तीनाच आमी उगडास करता आनी तुज्या दिन वाचण्याचें गीत गावन तुजी कनवाळाय आमी वाकनता. शेकान शेक पृथ्वेचेर कितले वर्ती तुजें विस्मिता, सरकाळी मनशां थंय कितली अपरमीत तुजी दयाळाय. तुज्या ल्हानवीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशाक कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणटा सरगार. तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचरगी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिरसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. त्याच परीच्या वंददस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिरसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशा पासून तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडतो सो गोट परगटोय. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापाची तुझ्या मरणात सोने पुनर्जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वचिवेत सोंडो आणि सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडानी रगत सेवतले आमी सुमेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्ल्या सर आमच्या भाव भयणीची काकूल कर. तांकां आनी इश्टगाती मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता.
ओंकार मरिये देवाचे माई संगती भगेवन सुसे तिचो पती भगेवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मान उरल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू हुतय पवित्रत्म्याच्या एक पावनान सर्पोद्वेदा बापा सर्वंदनानी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. Amen. सर आमची वैयक्तीक कुटुंबाची मागणी सांगता घाल जेजून शिकयल्लें प्रार्थन सांगता म्हणये. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भोगशितांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस परा सर्वायटांतले आमकां निवार देखुणयाचे वेतान सवस कायम कांदीक सर्गींचे बाग आनी आमचे सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सरा कांतांतलें वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देणे कोटान सांबाळ. तुजी येताना रास वड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो सवन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता दी. हे शिळयेच्या जेवणाक पयलीं आमी सर्व सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर म्हाका फोव ना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. पिडेन भलायकेन एक मात आदार तूं ये सोमिया. सोमिया तुका हांव अत्रेकतां. तुज्या येण्यान दादो जाता. सोमिया म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेतां.
तुये कनवळ्या बापा बगेवंत हांव कारमरे एकाच समय मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोष बरेच जाल्या आनी विश्वासान तुका आमी उलो मारता त्या संकार मायेच्या देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो सोडवंदराची भक्तीपणे साखरी करूंक आमकां कृपा दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नफे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोबे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं आमेन. वसुनेयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोडुका कार्मेल सायबिनीचे नोवेन ए भगवंती देवाची माये आम्ही तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाकंताव आपणा कसच्या रंदसी म्हणले केल्या तुका देवांताचे एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली जेजून तुझ्या पुतान कुरसारून कळतना आमची आवय जावन दिली कार्मेल गुडियार मठवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली घरच्या आकांता वेळार तांणी तुका कार्मेलाच्या फुलां स्वादीक दाखवाले सर्गींच्या वैभवा दैवीक माये कोण ना तुझे परी बळे माये कतनातले आमकुवारी कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां एक दर्या सुक्रामण परातले आनी तूं तांकां पावली आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढपातयेन नंतर बरवोशान तुजे सरशेमी येता आनी आमच्यो सव गरजो तुजे मरिफा जेजू मुखार दवरता उगडास कर ए भोव दयाळ आमकुवार मोरये तुज्या आसराक दवरलो तुजो आदार मागलो तुझे मस्त सोदलो कोणी कोणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकोंक ना ए पातीने देर खाण घेवन तुजे कडेन धांवन येता ह्या अंकवारीच्या अंकवारी म्हजे माये तुजे कडेन येता पातक्यांनी कंदीस तुजे मुखार रावता मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागता तें म्हाका दी आमेन नमान बरी करपेन बरले सोमी तुजे संगत आश्रय भितर तुम सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिया देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणी आम्हा बसत विनंती कर. अर्गां प्रार्थन ए भगवंती मोरये कार्मेल राणये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागलेल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता वडापातीने तुजी बेंद्रीन घाल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतले वायट विघ्नांतले तुवें राखलाय देखून आनी आमच्या सगळ्या जण तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिन वाचता ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवेचे प्रयत्न करतल्या अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गीच्या सुखाक पावोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या आनी तुज्या हातीन आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं आमेन. Morie Krista Maye Tu amchi mai sergi Ulo martau Maye Ami tuji burgi Tu amchi mai Tu amkazai तुझे सरशीन येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुझो वादार मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुझो वादार मागता मोगाळ पुत्रा सोबे हांव बरी आशिर्वाद दिवांकां भगवान दुसरी करवेन वर आमकां आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.